रुमडामळ दवर्ले पंचायत आपल्याक जाय तसो मनमानी कारभार चलयता। पंचायत राज पाळी नासतना दवर्ले पंचायत आपल्याक जाय तेंच करता। देखून पंचायत संचालनालयान हाची दखल घेवन खर पावलां उबारपाची गरज आसा अशी मागणी जावपाक लागल्या। पण आमची मेजॉरिटी आसा आमकां जाय तशें जातलें। ही उतरां पंचायती आमच्या आनी सरपंचाची ही उतरां आशिल्ली। सो पंचायत सांगपाक सोदता हांव कितें, पंचायत आपल्याक जाय तशेंच करता, कायद्या भायर जाय तशें चलता, तांकां जाय तशें जाता। पंचायत राज एक्ट आसा पळय तेंच्यांनी तो सायडीन काडून उडयला आनी तेंचो जो PFI राज एक्ट आसा पळय तो चलता। सांगपाक म्हटल्यार कित्याक ते सगळे PFI राज एक्ट आसा पळय तो सद्या इम्प्लिमेंट जाता आमच्या पंचायतीन। म्हाज्या हिसपान सरकारान नाजाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हेजेर इनिशिएटीव करून ही पंचायत खंय ना खंय डिजॉल्व करपाक जाय। नाजाल्यार अशेंच तर जालें न्ही, हे सगळे इलिगल एक्टिविटीज बोर्ड पिनपाचे हे प्लस मदर्सा एक्शन घेयना, सो लोक खंय ना खंय फ्युरियस जातले। आनी हांवें जेन्ना स्टेटमेंट दिलो लोकांक राग येतलोच कित्याक कोणाकूय आपल्या उलयल्या ऑपोजीट उलयल्या राग येतलोच न्ही, खंय ना खंय म्हाजेर राग काडलो। सो हे पंचायतीन तर स्टार्टिंगूच केल्ले जाल्यार जातलें आशिल्लें। एक बरें पडलें हांकां डेप्युटी चार्ज दिलो, सरपंच लिव्हीर गेली 15 दीस। आनी हांगा जेन्ना कोण लोक इन्कमाक येता या कित्याक येता या कोणाचे पेमेंट रिलीज करपाक जाय कितें आसा, सरपंच गायब। तो म्हणटा 4 दिसांनी यो 5 दिसांनी यो, सरपंच ना। डेव्हलपमेंट वर्क उरता आमच्या गांवांत अजून पर्यंत डेव्हलपमेंट जावना, फक्त हे झगडी जाता, झगड्यांचो डेव्हलपमेंट जाता आनी मागीर अटॅक जाता। सो हेच्या खातीर सरकारान आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन खरेंच लक्ष घालपाक जाय, नाजाल्यार हे प्रकरण परत चलतलें आनी इलिगल जे कितें एक्टिविटीज जाता पळय ही खंय ना खंय बंद जावपाक जाय।